गोडांतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर उदीक करून चड गरज आसलेल्यांक चवथो मिस्तेर ताबर दोंगरार तेगा सिसा मुखार जेजू पोरजोरीत जालो आनी ताचें आयकात म्हूण एक ताळो आयकूंक आयलो. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्यो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगशिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा वस्तुरा मरे तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. मागीर ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा वस्तुरा मरे तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. मागीर ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा वस्तुरा मरे तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. मागीर ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा वस्तुरा मरे तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. मागीर ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा वस्तुरा मरे तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. मागीर ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा वस्तुरा मरे तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. मागीर ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा वस्तुरा मरे तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. मागीर ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा वस्तुरा मरे तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. मागीर ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा वस्तुरा मरे तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. मागीर ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा वस्तुरा मरे तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. मागीर ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे म्हजे जेजू बोगस आमकां निवार आमकां हेमकोडांतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर उदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर जेजून आपले कुडी रोगताचो पवित्र संस्कार घडून आमचे मदें रावलो आनी तो आपल्या उगडासाक करूंक लायलो. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. ती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. मागीर ती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. मागीर ती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. मागीर ती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. मागीर ती मरे देवाचे माये
आम्हा पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओसुऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओसुऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओसुऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओसुऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओसुऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ए म्हजे जेजू बोगस आमकां निवार आमकां एमकोडांतल्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक सरकार व्हर अदीक करून चड गरज आहलेल्यांक. नमान राणी काकुतीची माये तुजी आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो आमी परदेशी एवेची बालकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोंडांत आसतना सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाल शेरातीनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं गोंडवाली आनी मोगाल दुलो बांकवार मोरये. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवंती देवाचे माये विनोती कोर आमचे पासून जें जेजू क्रिस्तान वासायलां तें आमकां फावो जावच्याक. बाप साहेबाच्या इंतेसांव पासत. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो घरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांतयान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तरामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. Amche motra famona sana fukiamo devanam koetakela famona sana fukiamo devanam koetakela 지고 걸음수로 가샤야카 심이 고차 아스테와 소울더러
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं तुमकां दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमचे बोपाट सायबिणीचे 7वें नोवेन सगळ्या आवयां पासत गोरबेस्त आसलेल्यां पासत आनी भुरग्याच्या देण्यांक रावतल्या उस्तोऱ्यां पासत आमी ह्या मिसान करीत भाशेन मागुया. आयचे मीस देवाक दिनवासून भेटयता लिझेन दे कोस्ता आपल्या जल्माच्या दिसाक. तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात मारिया लुसिया फेर्नांडीस आनी मायकल आफोन्सो. तांचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक आमी देवाक दिनवासूया आनी मागुया. आयज आमचो गवळी बाप फिलिप नेरी फेर्रांव आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी भोव करून ह्या आव्हानाच्या वेळार ताका मजबूत करूंक घोट करूंक आनी ताचे बराबर रावूंक ही गोंयचे पोरजेक भियेनासतना काळजीदारपणान फुडें व्हरपाक आमच्या बिस्प सायबा पासतूय मागुया. आनी ह्या सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमीन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मेळे आत्मे बसलेल्यांचेर जेजू खेरीत भाशेन आयज आमी बोंपाट सायबिणीचे 7वें नोवेनांत आसां. थोडोसो उगडास करुया. मारयेन जेजूक जल्म दिलो तेन्ना तिचे सांगाता कोण नासली. एक ओस्तोरी तिच्या आदाराक पावली अशी आमकां खबर मेळटा. पूण देव तिचे सांगाता आसलो. आयच्या काळार तरेकवार अडचण्यो उप्रासतात. आवयपणाच्या बेसार आसतना वो आवय जावंक सोदता तेन्ना दोतोरांची वखदां पासून तांकां नवें जिवीत दिवंक शकनात. आयज आमी मागुया त्या आवय पासत जी ओस्कोत आसतात आनी दोतोरा लागीं घडना आवयचो आनी भुरग्याचो जीव वाटोवपाक. तेन्ना व्हड दूख भोगता. असली परिस्थिती जायना जावंक तूंच माये तुजो पेकोवणेचे हात लाय आनी तांचे सवे तुजेर विस्वास आनी जेजूचो मोग वाडय म्हूण हे पवित्र बलिदानांत मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगळ्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थोडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें विसरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच्या वारमरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा स्वर्ग आनी संवसार तूं चलयताय. तुजे पोरजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमचे खातीर आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कोर. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजपूत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमीन. सॅम्युएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी फिलिस्तीकाराक मारून दावीद परतो येताना इस्रायलाच्या सगळ्या शारांतल्यो बायलो दोल काशांचे आनी वेणूच्या आवाजार गायन करीत आनी नाचत सावलू राजाक मेलूंक आयल्यो. त्यो बायल्यो नाचून नाचून म्हणटाल्यो, सावलून आपले 1000 मारले आनी दाविदान 10,000.
सावलू एकदम तापलो आनी ती उतरां ताका बिलकुल मानली नात. ताणें म्हणलें, दाविदाच्या नांवार तांणी 10,000 घाले आनी म्हज्या नांवार फकत 1,000. रायपण मात भायरावून ताका सगळें आसा. तो दीस सावन सावलू दाविदाक बरे नदरेन पळयना जालो. दाविदाक मारपाची येवजण सावलून आपल्या पुता जोनातानाक आनी सगळ्या आपल्या सेवकांक कोलीत केली. पूण जोनातानाक दाविदाचो चड मोग आसलो. देखून जोनातानान दाविदाक असो शिटकायलो, म्हजो बापूय सावलू तुका मारूंक सोदता, तर फाल्यां सकाळीं तूं चतूर राव, खंयसरूय गुपचूप लिपून राव. आनी तूं लिपून रावतलोय त्या शेतान हांव म्हज्या बापाय बरोबर येता आनी म्हज्या बापाय कोडे तुजी गजाल काडटा. तो कितें कात करूंक सोदता तें तुका मागीर गमयता. म्हणटच जोनातानान आपल्या बापाय कोडे दाविदाची गजाल काडून म्हणलें, तुज्या सेवका दाविदाचेर आज तुवें पातक करचें न्हय, कित्याक ताणें तुका कांय वायट करूंक ना. पूण कितेंय केलां जाल्यार तें तुजेच बऱ्याक केलां. ताणें आपलो जीव संकश्टान घालून फिलिस्तीकाराक मारलो आनी सर्वेस्परान इस्रायल पोरचेक व्हड जैत दिलें. तुज्याच दोळ्यांनी तुवें तें पळयलें आनी तूं कुशाल जालोय. कित्याक तर कसलेंच कारण नासतना दाविदाक मारून निरपराधी रगत वारोयताय. जोनातानाची उतरां सावलूच्या काळजाक बसलीं आनी ताणें सोपूत घेतलो, जिव्या सर्वेस्पराच्या नांवान हांव ताका मारचो ना. इतलें म्हणसर जोनातानान दाविदाक आपयलो आनी सगळें ताका कळीत केलें. तेन्ना जोनातानान दाविदाक सावलूशी हाडलो आनी आदलेच भाशेन ते ताचेशी रावले. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जाबाब. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. परतून म्हणुया, देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. म्हजी काकलूत कर देवा, मुनीस म्हाका पिळटात, दिसभर म्हजेर झगडी मांडटात, म्हाका पिडापीड दितात, दीस रात म्हजे दुस्मान म्हाका डोगडायतात. हिशोब नासलोले वरी म्हजे पाळांक लागतात. जाबाब. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. कसो हांव वाचुरो परदेशी जाला तें तूं बरो जाणय. म्हजीं दुकां मेजून मापून तुज्या दाब्यांत बरोवन दवरल्या. हांवें तुका उलो मारल्यार पुरो, म्हजे दुस्मान पळोवन वेतले. जाबाब. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. हें हांव बरें जाणो. देव आसा म्हजे वाटेन. देवान दिल्लें उतर हांव वाकाणटां. सर्वेस्पराचें उतर हांव वाकाणटां. जाबाब. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. देवाचेर पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. मुनीस म्हाका कितें करूंक शकता. देवा, आंगोण करून हांवें तुका उतर दिलां. त्या दिल्लेच आसा. दिनवासनेचो योद तुका भेटयतलो.
जबाब देवाचेर हांव पातयेवन रावता कसलीच म्हाका भिरांत ना. उद्गार आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण पोरजायलें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्यास मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका स्वामी. जेजू आपल्या शिसां बरोबर दर्या लागीं गेलो आनी तांचे फाटल्यान गालिलियाच्या लोकांची खीट जाली. ते भायर जुदेवातान जेरुसलेमासून जॉर्दानाचे पेली तोडयतान आनी तीर आनी सिदोन हांचे भोंवतणच्या लोकांची वोड उरपूंच तो करता तें आयकून ताचे शीं ती आयली. तेन्ना जेजून लोकांची तांडी पडून ताणें आपणाक चिड्डान जावंक आपणाक एक व्हडें तयार दवरात म्हूण आपल्या शिसांक सांगलें. तो सबार लोकांक बरो करून देखून वायटकारां आसुलीं तितलीं ताका हात लावंक ताचेर पडटालीं आनी मेडे आत्मे ताका खंयसरूय पडना फुडें ताचे मुखार सरपटून वयर मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवंक दिना जावंक तो खोरायेन तांकां शिडकायतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगार बाबा भयणीनो, आज आमी शुभ वर्तमानान तूं देवाचो पूत आनी जेजू किरीत भाशेन आपूण कोण तो मेड्या ओतम्यांक शिडकायता पोरजेक सांगून आसा. आमी जाणा पूत म्हणटा ते इस्रायलाकूय आदल्या करारान पूत म्हूण देव पाचारता. इतलेंच न्हय, सगळे रोमाचे पातशाय आसले तितल्यांकूय ते पूत म्हणून पाचारताले, देवाचे पूत अशें म्हणटाले. आदल्या जितले इजिप्तकारांचे राजा आसले तांकां तांचो देव आसा, तांचे पूत वो ताचे कडच्यान ते आयल्यात अशें भावार्थ तांकां आसलो. देवाचो पूत हे मेडे ओतमे पयले सुवातेर जेजूक वळखतात, कित्याक देवा सवे संबंद जेजूचो आसलो आनी हो देवाचो पूत म्हूण मेडे ओतम्यांक उदीक जाणवाय आनी तांकां खरेंच ताची भिरांत आसली. हाका लागून जेन्ना जेजू मेडे ओतम्यांक लोकां सोशिले काडून उडयता तेन्ना मेडे ओतमे जेन्ना जेजू सोशी येतात तेन्ना ते सगळे भियेताले, सरपडटाले आनी म्हणटाले, आमकां माफी कर, आमकां हातूंतले मुक्त कर, आमकां किरीत भाशेन काडून उडय आनी तूं मसियस अशें ते ताका पाचारताले. पूण जेजू तांकां खोरायेन शिडकायतालो, कित्याक लोकां मदें समज मसियसाचो वेगळोच आसलो. जुदेवा मदें मेसियस म्हणल्यार तांचो राष्ट्रवाद कसो एक मेसियस येवचो आसा आनी हो मेसियस आपली फौज घेवन सगल्यांक नाकारतलो, सगल्यांक जे कितें वायट चलता ताचो भस्म करतलो, सगळे रोमकारांच्या अधिकाऱ्यांक तो मारून उडयतलो आनी आपले फौजे उद्देशी ह्या संवसारान हो मेसियस राज चलयतलो अशें जुदेवा मदें समज आसलो. पूण जेजूचें मेसियायपण दुसरेच तरेचें आसलें, सेवेचें आसलें, बोगसण्याचें आसलें, दुसऱ्यांक बरे तरेन वावर करपाचें, दुसऱ्यांच्या आदाराचें आसलें. आनी हें मेसियसपण स्थापूंक जेजू दर दिसाक आपल्या वावरान आनी आपल्या दिसपोट्या जिवितान तो वावुरतालो.
आनी आपूण मेसियस म्हूण हे लोकांक थावे जातलें जेन्ना आपूण मरून पुनर्जीवन जातलो हे जेजू आपल्या मनान गोट जाणो आसलो आनी हाका लागून जेजू किरीत भाशेन आपले मेसियसपण 2 दिसाक आपल्या कार्यान तो करतालो जावं ते मेडे आत्मे बशिल्ल्या मनशांक तो बरो करतालो जावं ते कोण कोडकार आसात तांकां तो बरो करतालो जावं कोण विधवा आसात तांकां परतून तो बुजवण दितालो जावं अनाथ आनी कोण भायर आयलेले असल्यांक तांकां बरी खबर तो परगडटालो होच मेसियस हाका पळोवंक देवाचो पूत खरेंच हाचेशी सगली जाणवाय आसा अशें म्हणून जायतो लोक ताचेशी येतालो आनी सगळे वायटोवे आसा तितलें जेजू पयसायतालो आनी तांकां परतून एकदां शांती फावो करतालो अशेंच कितें आयच्या पयल्या वाचपान सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत आमी आयकता बाबा भयणीनो सावलू आपल्याच बाबा भयणीनो दाविदाक वायट करूंक येवजिता पूण हें वायट ताच्या मनांतलें सगळें दुसऱ्या संदेशकारां उद्देशीन देव पयसायता आनी सावलू जें वायट करपाचें आसा तें आपल्या मोतींतलें काडून उदीक आनी उदीक बऱ्या मार्गात चलूंक घडीक तो त्या वेळार येवजिता हाका लागून आयचो जबाब आमकां मेळटा देवाचेर हांव पातयेवन रावतां कसलीच म्हाका भिरांत ना जो मनीस आपल्या जिवितांत देवाचेर पातयेता जो मनीस आपलें जिवीत देवाचेर धोरण दवरता ताका देव केन्नाच बाबा भयणीनो पोरो घालिना आनी आमच्या जिवितांत आमी अणभवता जायते फावटी घडीक आमी आमच्या गोरवाक लागून घडीक आमच्या आपस्वार्थाक लागून घडीक आमच्या बोंदावण्याक लागून घडीक आमच्याच ह्या वायटव्या लागून देवाक घडीक आमी विसरता घडीक देव आमचो दोनी आमचे वेलें सगळें वायट करूंक आनी वायट येता तितलें तो पयसायता म्हूण जायते फावटी आमी विसरता पूण जो मनीस देवाचेर पातयेता तोच ताका कसलीच भिरांत ना म्हूण आयचो अंतर्गीत जबाब आमकां सांगता देवान आमची सगळे व्हड व्हड विस्मितां केली आनी ह्या देवाच्याच पुतान मसियेसान आमकां ती सेवेचे बोगसड्याचे शांतीचे जिवीत फावो केला आमी जेजूचेर पातयेता तेन्ना देवाचो पूत म्हूण आमी खरेपणी ताका मानून घेता ह्या देवाच्या पुतान पयले सुवातेर आमकां सेवेचें मोन आपणावंक उलो मारला दुसरे सुवातेर दुसऱ्याच्या बरेपणाक आमी दिसपटी वावुरचे म्हणून ह्याच देवाच्या पुतान आपल्या शिकवणीन आमकां बाबा भयणीनो जायते उपदेश दिल्यात तिसरे सुवातेर आमी सेवे चाकरेची मनशां जावची म्हणून आपल्याच जिविताच्या उदाहरणान ताणें आमकां ही देख दिल्या आज आमी ह्या जेजूचेर बाबाट दवरता तेन्ना 2 दिसाक हे मेसियसाक आमचो दोनी म्हूण मानून घेता तेन्ना ताचेर पातयेता तेन्ना आमचे वेलें वायट आमचे वेलें गर्व आमचे वेल्यो वोंदावण्यो येतात तितल्यो आमचे वेलें हेर सगळें जें कितें आमकां आडगां करूंक बेसारमाय दिसता तें पयस करूंक तोच जेजू आमकां आदार दिता जेन्ना आमी ताचेर खोर बाबाट दवरता आमचो बाबाट आलता दोलता तसलो जावचो न्हय पूण देवाच्या पुताचेर आमकां 2 दिसाक आमकां उदीक आनी उदीक बरेपण हाडटलो हो जेजू वावुरता म्हूण आमी ह्या मिसाचे भेटेन जेन्ना वांटो घेता तेन्ना आमच्या जिवितान उदीक बरेपण हाडूंक 2 दिसाक तो वावुरता आमच्या जिवितान सगळें वायटोवें पयस करूंक तो आमकां उदीक आनी उदीक बाबा भयणीनो आदार दिता आमच्या जिवितान मेडेपण आसा तें पयसावंक तो जेजू आमकां बाबा भयणीनो पावता तर ताची कृपा आमकां मागून घेवं आमचें दिसपटी जिवीत उदीक बरेपणान जिवंक आमचें वायटोवें आसा तें आमी सोडून दिवंक आमी त्याच जेजूचेर पातयेवन उदीक आनी उदीक सेवेची दुसऱ्याच्या बरेपणाची आनी जेजून शिकयलेल्या उपदेशाचेर आमी पातयेवन ताणें दिल्ली शिकोवन तत्वां आमी सांबाळून उदीक दुसऱ्यांक आनी आमच्या जिवितांत हें राज हाडूंक आमी वावरूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया गायन घेवया C24 Cię bangar guru Shoktai tu ekatsudra Mati tu rakshachine
आमचे व्हरता तुका भोगता आमचे व्हरता दयाळ बाबा भक्ती पडान की कोळोलक्या जिविताचे तुका भोगता आमचे व्हरता तुका भोगता आमचे व्हरता म्हज्या भाव भयणी म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा जितले पावटी आमी हे बोलयेचो उगडास धरून समारंभ करता तितले पावटी आमचे सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदार आनी सासणाचे देवा सूर कार्यान सूत आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासतां जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमचे दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडो ना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेतांव. देखून स्वर्ग आनी संवसारान देवदूतांचो दलबा तुका मान भोव मान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें कितो निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया. सोम्या जेजू येवन लोकांता आनी एकाचीतले पियेता. तितलीच पावली तूं वैभवान येसू. आमी तुजे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरचुरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मरी देवाची माई सांगातचो पुती बागेवन सुसे बागेवन दवरून सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक आमच्या सरोंडराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणे पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां न्यू सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन नत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकृतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनां सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसगा जे कशे परमण तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयता हे सासणाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी वस्त जेजू जाचेर पातयेवन आमचें जिवीत सारूंक आमकां तो आपयता ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळाचे तूं भोव पवित्र संस्कार तू भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव सत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तू म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन Yeah.
देव आमचो मोग करता हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सुर्गीच्या उंड्यान दादोशी केल्याय. तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान बोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचेही सवे आसूं. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन घेवया T20.